नमस्कार. समर्थ दूरदर्शन पळोवप्यांक माय मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक वाहिनीच्या खासा आवृत्तीन आज आमी तुमचे सामकार एक म्हत्वाचो विशयाचेर भासाभास करपाक हांगा जमिल्ले आहा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा शिक्षण कितलें म्हत्वाचें आसता प्रत्येक मनशाच्या जडणघडणेन आनी त्या संदर्भान 2020 सालान जी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भारत सरकारा वतीन अनवेल केलें ताका आतां 5 वर्सां पुराय जाल्लीं आहा. हे संदर्भान हे विजयाचेर उजवाड घालपा खातीर आनी चड म्हायती दिवपा खातीर आज पणजी दूरदर्शन स्टुडियोन म्हजे बरोबर हांगा आयिल्ले आसात संजयजी नाईक सर. नमस्कार सर. संजयजी नाईक हे आमचे गोवा शालांत मंडळाचे वांगडी जावन आसा. ते आपल्या दुसऱ्या टर्मान आसात थंय. त्याच बरोबर ते सद्या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून उच्च शिक्षण संचालनालय भारत गोंय सरकारचे वतीन वावर पळयतात आनी थंय ते समर्थ पोर्टल हे संदर्भान ते तांचो मोलाचो वांटो आसा ताजेर ते आपले भाश्य करतले. संजयजी नाईक तुमकां पयलो प्रश्न हांव विचारता की हें जें पळय आतां राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जें आयलां तें जवळ जवळ 34 वर्सांनी पयले खेपे आयिल्लें 2020 सालान. ताजी आतां अंमलबजावणी चालू आहा आमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी ताजी आतां 5 वर्सां पुराय जाल्या. आतां तुमी आतां फाटीं पळयतना आमचे जे पळोवपी आहा तांकां हे संदर्भान एक उजळणी म्हणून कितें सांगूं सोदतले? हे शैक्षणीक धोरण जें आसा पळयात ताचो जो एप्रोच आसा पळयात तो म्हणजे हॉलिस्टीक आनी मल्टी डिसिप्लिनरी. आतां हॉलिस्टीक म्हणजे कितें नेमकें की इट इज इंटर कनेक्टेड, आंतरीक कनेक्ट जाल्लें आसा. जे भुरग्याच्या आंतरीक विकासाशी जडणघडण करणारे जोडिल्ले आसा आनी ते आंतरीक विकास करता करता भुरग्याक एक विशयांचो विविध विशयांचो मल्टी डिसिप्लिनरी हे तांकां विशय तयार करून तेच्या फुड्यान आयल्या उपरांत जी त्याच्यात गुणवत्ता जे कौशल्य त्याचे डेव्हलप जाला पळय त्या कौशल्याच्या अनुरूप ऑप्शन असल्यामुळे त्या भुरग्याक ते सिलेक्ट करपाक मेळटा. हो सगळ्यान व्हडलो आनी बरो उद्देश जो आसा पळय हो ह्या पॉलिसीचो आसा. आनी दुसरें म्हणजे की ही येवजण जी आसा ही येवजण इतल्या पुरतीच उरना. त्याच्या नंतर ही येवजण जी प्रकाश म्हणजे उजवड घालता ती म्हणजे रोड लर्निंग. आतां रोड लर्निंग म्हणजे कितें? पाठांतर. हां, आमचो पयलींचो कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो रटप. आतां तें ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन. भुरग्याचो स्वताचो अनुभव त्या अनुभवासून ताका शिक्षण दिवप. इतलेंच न्ही तर भुरग्याक प्रॅक्टिकल व्यावहारीक शिक्षण प्रॅक्टिकल लर्निंग प्रायोगिक तत्वाचेर ताचें लर्निंग आनी ताचें जे लायफ जिवनाचो स्कील आसा पळय कुशळकाय जी आसा पळय तेजी त्या कुशळकायेचें शिक्षण त्या भुरग्याक दिवप. कित्याक आमकां भायले सगळे गजाली घेता अनुभवांसून आमी हे घेता परत आमी प्रॅक्टिकल काही गजाली करता करता तेचोय आमकां हे प्रॅक्टिकली आमचे कडेन अनुभव मेळटा. पण आमच्या भितर जे गूण आसा पळय त्या गुणाची जाणीव करून दिवपाक शिक्षकाची गरज आसा. सुप्त गुण म्हणटात. सुप्त गुण. आतां त्या गुणारूप ह्या गुणांचे विकास केल्या कारणान त्या विद्यार्थ्याचो योग्य तरेन आनी योग्य दिशेन त्याचो विकास करपा सारकी ही नई शिक्षा नीती जी आसा पळय येवजण आसा पळय ती काम करता. हय हय बरें सांगलें तुमी सर. दुसरे सुवातेर न्हय पयलीं जें आमचें शिक्षण धोरण आशिल्लें तें 10+2 पद्दतीचें आशिल्लें. आज आमी पळयत जाल्यार हे शिक्षण धोरणान 10+2 ना मातशी अमुलाग्र बदल घडोवन हाडल्या. हातूंत बदल म्हणजे कशें 5+3+3+4 हें आतां 5+3+3+4 हें जें पळय आमचें मुळावें शिक्षण आनी ताजे नंतर माध्यमीक शिक्षण हें सगळें आमचे जे पळय 12 5+3+3+4 12 येत्ता ज्यो आमच्यो पळोवपी तुमचे कडल्यान जाण जावपाक उत्सूक आसतले तांकां हे संदर्भात थोडीशी म्हायती दिया. सर तुमचो प्रश्न जो आसा पळय खरोखरच बरो आनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय ताका घेवन फुडें वचपी आसा. आतां आमचो टोटली जो स्ट्रक्चर आसा पळय म्हणजे ताची जो ढाचो जो आसा पळय हो बदललेलो आसा. पयलीं आमचो जशें तुमी म्हटलें की 10+2 12 आतां तसो उरूंक ना की 5.
आता 5 ही फावंडेशन स्टेज. भुरगो 2 वर्साचो आसता पळय तेन्ना तो बालवाडी तिका वाटिका म्हणटा पळय, बालवाटिका, थंय तो एक जवळ जवळ 3 वर्साचो काळ आनी ताच्या नंतर पयली आनी दुसरी हे मेळोन त्या भुरग्याची 5 वर्सां थंय तेका कितें तेका म्हणजे शिकोवप ना, तेका खेळांसून शिकोवप, खेळटा खेळटा त्या भुरग्यान शिकोवप, करमणूक आनी त्याच्या व्यतिरिक्त एक्टिविटीच्या माध्यमांतून शिकोवप आनी त्या भुरग्याच्या भितर भाशेचे कौशल्य आसा पळय हे जागृत करपाचें काम, हेचे फावंडेशन आसा पळय ह्या मुळाव्या फावंडेशन पयल्या स्टेजीक 5 वर्सांनी जे आसता पळय त्या 5 वर्साच्या काळांत ते फावंडेशन तयार जाता जडणघडण म्हणून ताका फावंडेशन बरोबर फावंडेशन स्टेज म्हणटा पळय 5 वर्सांची कारण ते बरोबर आहे. त्या फावंडेशना नंतर प्रिपॅरेटरी तो भुरगो तयार जावन येयला म्हणजे फावंडेशनासून भायर सरला त्या भुरग्याक उलोवपाक प्रिपेर करप, शिकोवप, तेका बरोवपाक शिकोवप, तेका वाचपाक शिकोवप, त्याच्या व्यतिरिक्त जे सायन्स विज्ञाना नंतर कला नंतर जे आमी म्हणटा की ह्युमॅनिटी मानविकी ताच्या नंतर सोशल सायन्स जेका आमी जनरल सायन्स म्हणटा समाजशास्त्र हे विशय आसा पळय ह्या विशयाच्या अनुरूप त्या भुरग्याक प्रिपेर करता आनी हे प्रिपॅरेशन त्या 5 वर्सां नंतर 3 आसता तेका आमी प्रिपॅरेटरी स्टेज जी आसा पळय हे 3 वर्सांची आसता आनी ह्या 3 वर्सांत तेका योग्य स्वरुपान प्रिपेर करता ह्या विशया अनुरूप. 5 जाले 3 जाले त्याच्या नंतर परत जी आसा पळय मिडल स्टेज ही स्टेज जी आसा पळय ही क्रुशल स्टेज बरोबर एब्स्ट्रॅक्ट कॉन्सेप्ट म्हणटा तेका म्हणटा कितें की भुरग्यांच्या फुड्यान की तेका जे आसा पळय एक जसो आभास कसो कल्पना कशी स्ट्रक्चर आसना तांच्या फुड्यान त्या भुरग्याच्या फुड्यान कितें आसतलें की त्याच्या फुड्यान सब्जेक्ट आसतले विशय आसतले पण त्या विशयाचें पूर्ण ज्ञान आसचें ना त्या विशयाचो आभास निर्माण करप जशे मूळतः ते विशय जे आसा पळय की जशे विज्ञान कला हेच विशय सामान्य विज्ञान आणि मॅथ्स हो विषय येतलो भितर फिजिकल एज्युकेशन ह्या विशयाच्या संदर्भात त्या भुरग्याच्या भितर एक आभास तयार करप म्हणून एका मिडल स्टेज म्हणजे तो भुरगो त्या विशयाची परिपूर्ण ना आणि तो सकयल्यान जो येयल्लो आसता पळय हो परिपूर्ण तिकडे वचपाचें सिच्युएशन आसा म्हणून त्या स्टेजीक मिडल स्टेज अशें म्हणटा. म्हणजे ही 6वी ते 8वी मेरेन हे ते 6वी ते 8वी मेरेन आणि एक जाली त्याच्या नंतर म्हणटा ती स्टेज 4 चौथी स्टेज ती स्टेज म्हणजे सेकंडरी स्टेज आमी ताका म्हणटा. आता सेकंडरी स्टेजीक आमी 2 गटान विभाजीत करूया एक म्हणजे 9वी आणि 10वी. आता 9वी आणि 10वीन आमी नेमके कितें करता एका म्हणटा कितें तो खरो म्हटल्यार कुशलतेचो पायो आसता त्या स्टेजीचेर 9वी आणि 10वी ह्या स्टेजीन त्या भुरग्याचो खरो ज्ञानाचो पायो सुरवात जाता आणि त्याच्या नंतर जी आमची 11वी आणि 12वी म्हणजे डीपर स्टडी स्पेशलायझेशन इन सब्जेक्ट तो भुरगो त्या सब्जेक्टाच्या दिशेन दृष्टिकोनासून शिकपाक सुरवात करता. अशी 5-3 ही प्रिपरेटरी स्टेज त्याच्यानंतर मिडल स्टेज आणि सेकंडरी स्टेज ही आसा ही जाली 4 स्टेजी जाले. त्याच्यानंतर भुरग्यात कितें आसा हे शिकता शिकता भुरगो अशा प्रकार जशें की आमी जसं म्हणटा की हॉलिस्टिक म्हणजे सर्वांगीण विकास सर्वसमावेश त्याच्या भितरल्यान सर्वसमावेशी सगळे ताचे कला आणि त्याचे गुण आसा कुशळटाय उदरगत त्याका मल्टिपल सब्जेक्ट आणि त्याच्या बरोबर त्याच्या भाषेची त्याची लोकल लँग्वेज रिजनल लँग्वेज आसा म्हणजे प्रांतीय भाषाची सांगड घातल्यामुळे भुरग्याच्या भितर क्रिटिकल थिंकिंग सहज निर्माण जाता. आयच्या एज्युकेशन सिस्टमीन जे क्रिटिकल थिंकिंग खूप कमी असता कारण आम्ही शिकता दुसऱ्या भाषेन ते आम्ही तितले समीक्षात्मक वृत्ती आमच्यान त्याच्या खातीर जी भाषा जाय आसता प्राबल्य जाय आसता पळय शब्दाची संपत्ती आणि इतर हे गजालीचे खंय तरी जितलो हांगर तेचो जो फोर्स आसतलो सपोर्ट जावं जो दबाव जो आसतलो पळय तो हांगर दिसून येता. सर हांव तुमकां एक आतां तुमी आतां भाशा म्हणले न्ही ह्यो प्रांतीय भाशा आतां पळय इवन आमची जागतीक संघटना आसा युनायटेड नेशन्स जी अमेरिकेक न्यूयॉर्काक हांगा स्थित आहा 193 देश आसता तातूंत ती सुद्दां संघटना म्हणटा
की भुरग्याक आपले जे मुळावें शिक्षण जे आसा ते ताज्या माय भाशेन दिवचें. म्हणजे मदर टंग आनी मदर लँड, म्हणजे ताका देशा बाबतीत प्रेम निर्माण जावचो, पयलीं देशा बाबतीत प्रेम निर्माण जावचो, ताजे नंतर शिक्षणा बाबतीत प्रेम निर्माण जातलो न्ही. हाजेर तुमी कितें म्हणूंक शकता? तुम्ही एकदम बरो प्रश्न विचारलो. जो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय तेतूर तो प्रमुख स्वरुपान म्हणूं येता की प्रांतीय भाशेक ह्या पॉलिसीन ह्या योजनेन इतकें म्हत्व दिल्लें आसा की त्यामुळे भुरग्याच्या जी मातृभाशेन शिकल्यामुळे भुरग्याक कितें जाता एक सगळ्यान व्हडली गजाल की तो त्याचो एक 80% भार कमी जाता. ताका स्वताच्या भाशेन शिकपाक मेळटा. बरोबर. आमी नॉर्मली जेन्ना दुसऱ्या भाशेन शिकता पळय त्या भाशेची भाशा समजून घेवच्या खातीर आमचे 80% 70-80% शक्ती लागता. पण हांगर कितें आसा, हांगर आमकां टोटली जी आसा पळय आमचो फोर्स जो आसा पळय थंय लावपाक मेळटा. कारण ती भाशा स्वताची आसता, सहज आसता आनी स्वताची भाशा आसल्या कारणान त्या भाशेंत कितेंय जरी प्रॉब्लेम येयले, विशयान कितेंय जरी समस्या येयली, त्या समस्याचें समाधान करपाचें एक सामर्थ्य स्वताच्या भाशेन आसता. कॅपॅसिटी बिल्डिंग जाता. तर इतलेंच न्ही तर हे स्वताच्या भाशेनसून शिकल्यामुळे आमी क्रिएटिव्ह थिंकींग जशें म्हटल्या तशें आमकां क्रिएटिव्ह थिंकिंगा बरोबर क्रिएटिविटी आमच्या भितर उत्पन्न नवाचार जशें आमी नवाचार लेखन शैली जी आसा पळय ही आमची प्रबुद्ध जाता. आमी रचना करपाक शकता. आनी इतलेंच न्ही तर स्वताच्या मातृभाशेचे वैशिश्ट्य जपून दवरप, स्वताच्या मदरलँड जशें म्हणटा मातृभूमी ताचे सांस्कृत दायज हे जपून दवरप हे आमकां त्या मातृभाशेसूनच संभव. ही काळाची गरज आसा. आणि ही काळाची गरज आसा. आणि जेन्ना तूं मातृभाशेन शिकतलो पळय तेन्ना तूं तुजो विकास सहज आनी अदीक गतीन करूंक शकता अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. बेस बरे पद्दतीन तुमी हाजेर उजवाड घाला. सर, आतां तुमकां हांव विचारूंक सोदता की आतां आमी पळयतात हें शिक्षण धोरण आतां 2020तल्यान सुरू जाला. एका वटेन आमचे प्रधानमंत्री बी भाश्य करता की परीक्षा पे चर्चा म्हणटात ते, कळ्ळें न्ही. आनी तांचे ते परीक्षा पे चर्चान आमी पळयता की भुरग्याचेर जो ताण जाता, आज भुरग्यांक एका वटेन ताण म्हणजे स्ट्रेस म्हणटा आमच्या वेळार तितलो नाशिल्लो. म्हणजे आमचे जरी तकलेचे केस कमी जाले तरी ताण नाशिल्लो. पूण आज भुरग्याक खूब ताण. पयलो ताण ते दप्तराचो आसता, मागीर ताण ते परीक्षेचो आसता. बरोबर न्ही. आतां हे परीक्षेचो ताण हो कमी करपा खातीर पंतप्रधान खुद्द आपले परीक्षा पे चर्चा करता. आतां हे संदर्भान जे पळय आमचें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आसा तातूंत एक वटेन शिक्षण जालें, दुसरे वटेन ताका टेस्टींग आनी इवॅल्युएशन आसा. आतां हे टेस्टींग आनी इवॅल्युएशन जेन्ना करतले आमी तेन्ना आमी भुरग्याक एक बाबा पयलीं एक मार्कशीट म्हणून दिवन धाडटाले. आतां हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान तुमी आमचे जे पळोवपी आसात तातूंत पालक आसतले, पाल्ली आसतले आनी जे तांचे जनरेशन पयलींचे तांचे आजी आजोबाय आसूं शकता आमचे बरोबर, तांकां कितें सांगूं सोदतले? एक म्हणजे तुमचो प्रश्न आसा पळय की भुरग्याचो ताण कमी करपाक जाय. आतां ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय ही परीक्षा सिस्टम जी आसा ही 2 फेजीन जाता. भुरग्याक जे संपूर्ण वर्साचें जे शिक्षण ताका घेवन लास्ट खंय तरी परीक्षा दिवचे पडटा. आणि दुसरें कशें की फर्स्ट टर्मान जे शिकले त्याचे काही पोर्शन परत सेकंड टर्मान त्याच्या नंतरचे सगळे. आता विषय कसो आसा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जे ऑलरेडी तुझे जाल्ले आसा ते आता आणि कितें बरोबर ते फर्स्ट पार्टान हे सेकंड हो एक ताण कमी जाता. तुम्ही म्हटलं की मार्कशीट आता एक भुरग्याचो जो आसा पळय हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड म्हणून एक येयल्लें सर्वांगीण उदरगत जाता. सर्व भुरग्याच्या प्रायमरी म्हणजे प्राथमीक शिक्षण जे आसा ते प्राथमीक शिक्षण तो भुरगो खेळटा खेळटा शिकता. हांवें विशय सांगलो त्या भुरग्याचे आवड निवड ही प्रत्येक गजाल ही ते टीचर त्याच्या जे सर्वांगीण विकास कार्ड आसा त्या कार्डान तांकां कळटलें दवरतले. आनी भुरग्याच्या खंयच्या खंयच्या गुणान वाड जाली, खंय खंय त्याचे अदीक आकर्शण आसा हे सगळे त्या हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आसा पळय तातूंत येतले. आणि सांगपाचें हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डाचें एक वैशिश्ट्य पयलीं आमी कितें आशिल्लें की आमची एक कार्ड प्रत्येक वर्सा आसतालें. आतां हॉलिस्टिक कार्ड तुज्या शिक्षणाची सुरवात आणि शिक्षणाच्या एंड मेरेन जवळजवळ 40-45 पेजीचे जवळ त्या हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डान
त्या भुरग्याचो संपूर्ण लेखा जोखा त्याचे फक्त शिक्षणच नाही, त्याचे जे आवडी निवडी कला खेळ आदी जे कितें ते सगळे त्या हॉलिस्टीक प्रोग्रेस कार्डान आसतले आमकां दिसता. आनी हे खिणाक न्ही आमी मुजरत सर आमचे पळोवप्यांक सांगुया की आमचो देश हो एक खंडप्राय देश, सबकॉन्टिनेंट सायज. बरोबर सर. आनी आमच्या देशान पयलीं विंगड विंगड राज्याचे लोक पलायन चालू आसा, मायग्रेशन. हाजे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अशें म्हणटा की ABC म्हणजे एकाडेमीक बँक ऑफ क्रेडिट्स हें आसतलें, म्हणजे आसा सुरू जालें. बरोबर. ताजे खातीर डिजी लॉकर, आतां आमच्या बँकांनी लॉकर आसता, पालकांक खबर आसतलें, डिजी लॉकर. आनी ते डिजी लॉकरान थंय ते भुरग्याचे गूण एड जातले. हाजे खातीर पालकांक खबर आसतलें, आमकांय खबर आहा की अपार म्हणटा तें तयार केल्लें आसा. हाजेर सर तुमी मातशी म्हायती दिया. अपार म्हणजे हो ऑटोमॅटीक अकाउंट, म्हणजे तंत्रज्ञान वापरून केला. तंत्रज्ञान डिजी. आता कशें आसा की भुरगो सहज एसेसेबल जावपाचो, तो संपूर्ण भारतभर एसेसेबल जावपाचो. बरोबर बरोबर. त्या खातीर तो डिजी लॉकर केल्लो आसा. बरोबर. भुरग्याक जर फाल्यां हांगल्यान आपूण ह्या गोव्यानसून दुसऱ्या खंयच्या स्टेटीन भारताच्या वचपाचें आसा, जाल्यार ताका ते सगळे सर्टिफिकेट हें तो बोजा घेवन वचपाची गरज ना. तो ते आपल्या डिजी लॉकराच्या माध्यमासून बरोबर ते सगळे थंय तेंच्या फुडें प्रस्तूत करूंक शकता. सांगपाचें सहज एका फिंगर टिप्साचेर सगळे मेळटले. दुसरो तुमचो विशय आसा की अपार आयडी ती लिंक केल्ली आधार कार्ड ती तेची युनिक आयडी आसता. युनिक आयडी की तो भुरगो तो स्वता ते जे आसा पळय स्वताच ओपन करूंक शकता आनी दुसरो एक्सेस करूंक शकता. आनी ते बँक क्रेडीट कार्ड जे म्हणटा पळय तुमी, एकाडेमीक बँक क्रेडीट कार्ड, तेतूंत तेचे सगळे क्रेडेन्शियल आसतले, सर्टिफिकेट. तशेंच तो आपलो क्रेडीट, आतां ताका समज डिजी लॉकर ओपन करपाक जाय जाल्यार ताका तो आपले सर्टिफिकेट जे आसा पळय तेतूर घातल्या उपरांत तो ओपन करूंक जाय. एक सर्टिफिकेट घातल्या उपरांत सगळे सर्टिफिकेट. म्हणजे इतलें सोंपें जाल्लें आसा भुरग्याक की भुरग्याचे प्रायमरी पासून तो जो शिक्षणाक पावलो पळय ते सगळे तेचे डिजी लॉकराच्या माध्यमासून ते मेळटा. आनी बँक क्रेडीट कार्ड हो तुमी एक विशय घेतलो. तो कसो आसा की एखादो भुरगो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी एक्झिट एंट्री आसा, पॉयंट आसा. जशें भुरगो जर 8वेन पावल्या उपरांत 9वेन पावल्या उपरांत भुरगो एक्झिट करूंक भायर वचूंक शकता. डिप्लोमा आनी कितें सर्टिफिकेट कोर्स, ताका फक्त एकूच कंडिशन आसतलें की 1200 अवर्स त्यांनी कंप्लीट 1200 तास ते कंप्लीट केले न्ही की ताच्या नंतर त्यांनी ते आपले डेटा जो आसा पळय हाडून बोर्डा कडेन दिवपाचो. मागीर ताका इक्वलन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली तेजे क्रेडीट जे आसा ते रेकॉर्ड जाता, ते रेकॉर्ड त्या बँकेन जाता. म्हणजे भुरग्याक एक्झिट एंट्री चे क्रेडीट तेजे खंयच नुकसान न करता, हानी न करता. त्या भुरग्याक सगळे त्या हेचेर जे आसा पळय प्रेस ऑफ बटन सगळे मेळटले. सर दुसरें म्हणल्यार आज न्हय आमी पळयत न्ही, तुमी आतां उदो म्हणटाले पळय सान अवस्थेन भुरग्याचे डेवलपमेंट जावपाचो, अशें दोतोर आनी विश्व आमचे हेल्थ ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड हेल्थ ते म्हणटा कितें 8 वर्सां मेरेन भुरग्याचे सगळे मेंटल ब्रेन डेवलप जाता, बरोबर न्ही. हाजे खातीर निपूण भारत म्हणून एक उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान आसा. हाजेर तुमी मातशी, कित्याक आमचे खुबशे पालक आसतले जे आतां पालकत्वान आसा आनी ते आतां तांची भुरगीं अशी तुमी फावंडेशन हें म्हणटा प्रिपरेटरी त्या स्टेजीन आसतली. निपूण भारत जे आसा हे एक टोटली एक त्या स्टेजीचेर पावल्या उपरांत सगळ्या भुरग्यांक जे आहा कॉन्सन्ट्रेट करता आनी त्या भुरग्यांच्या कला गुणांक आनी शिक्षण ह्या शिक्षणा विशयी ताका ती एक सहयोग करता. आनी हे निपूण भारत जे आसा पळय त्या भुरग्याक शिक्षण क्षेत्रात आनी त्या कलेच्या क्षेत्रात कसो निपूण करप होच तेचो उद्देश आसा. सर हे खिणाक हांव तुमकां कित्याक हें करता इंटरप्ट केलां, कारण न्हय अशें दिसून आयलां शिक्षण धोरणाचे पयलीं की जो भुरगो 5वेक आसता ताका दुसरेचो हें वाचूं येना, टेक्स्ट बूक वाचूं येना. म्हणून हाजेच खातीर हें निपूण भारत, बरोबर न्ही. आतां आमी फुडें वचना कित्याक आमचे कडेन वेळ सीमीत आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रीय आमची NCERT जी पळय आसा तशी गोंयान आमची स्टेट लेवलाचेर SCERT आसा. हे NCERT तर्फे ही पाठ्यपुस्तकां बरयल्ली वता. बरोबर. आनी तुमी आतां उजवाड भरपूर घालो की कशें होलिस्टीक डेवलपमेंट हें ते करता. एक परक म्हणून नवी संस्था निर्माण जाल्या 2023 सालांत.
हो एक मोठो अमूलाग्र बदल हो सगळो शिक्षण पद्दतीन आमचे दिसून येता आनी हाजे खातीर आमचें गोंय राज्य हें अग्रेसर आसा. बरोबर. आमी हे खिणाक आमचे पळोवप्यांक सांगुया आनी आमचेच फाटीर आमी थपथपावया एकामेकाच्या की गोंय राज्य आमचें कालूच राष्ट्रीय लेवलाचेर एक सेमिनार जाला 5 वर्साचें आनी राष्ट्रीय शिक्षण मंत्री आमचे धर्मेंद्र प्रधानजी हांणी सांगलां की गोंय हें साक्षरतेच्या माध्यमान नंबर 1 मिझोरमा बरोबर न्ही तें एक जालें. सो ते संदर्भान आमी खूब मजल फुडें मारली आनी हें जें पळय परक तुमकां आतां विचारूं सोदता हांव हें जें परक म्हणल्यार कितें एक्चुअली आनी तातूंत अशें कितें कितें अशें आसा बदल. परख म्हणून जे आसा पळय हें भुरग्याचें संपूर्ण हॉलिस्टीक प्रोग्रेस जे आसा पळय हें तेचो हें पळोवप तेचें एसेसमेंट गुणात्मक दर्जात्मक जावचो तेचें गुणात्मकता तेचें असेसमेंट एनालिसीस परत तेच्या नंतर रिव्ह्यू घेवप ताका पारखप परख त्या शब्दाचोच अर्थ आसा परख. त्या भुरग्याक परखून कितें रिक्वायरमेंट आसा गरज कितें आसा ती त्या परखाच्या माध्यमांतून करप. आतां गोव्यान कितें आसा गेल्या वर्सात आमी पळयलें परखाचे वर्कशॉप जाले बरोबर आनी तातूंत आनी परखाचें सगळ्यांत व्हडलें उद्दिश्ट कितें आसा की बोर्डाच्या क्वेश्चन पेपरान शालांत मंडळान ते इक्विवलन्सी आनी इतलेंच न्ही तेंच्या क्वेश्चन पेपरान तेंच्या सिलेबसान तेंच्या शिकवणीन तेंच्या रचनेन की समानता. कारण कशें आसा की ह्या बोर्डाचे पोर्शन अशें आसता ह्या शालांत मंडळाचे मातशें उंच आसता सकयल हे सगळें डिस्क्रिमिनेशन काडून सगळ्या परख जी आसा पळय परख हे सगळें परखता आनी सगळ्यांक पारख करून एका पातळीर हाडपाचें काम तांणी चलयलां. म्हणून तेंच्या कडल्यान कशें आसा की तेंचे एनालिसीस करप बरोबर ताचे परत तुजे हा एसेस करप रिव्ह्यू करप आनी तातूंत चेंजीस करपाचो प्रयत्न करप. सर गेल्या वर्सा आतां तुमी सांगपाचो यत्न करता आतां हे मोठ्या प्रमाणान गोंयान आमचे गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये सर हांचे आमी हे खिणाक तुस्त करपा जाय कित्याक तांचे इनिशिएटिव्हा बगर हे गोंय हें परखानूय अग्रेसर आसा. बरोबर. जशें साक्षरतेन अग्रेसर आहा तशें परखानूय अग्रेसर आहा आनी कितलेशेच शिक्षण मंडळाचे आमची मंडळां आसा जवळ जवळ 60 मंडळां आसा आमची बोर्ड ऑफ स्टडीज हाजे जे पळय कन्व्हिनर आसा हांचे खातीर तुमी आतां सांगता तशें हो एक मोठो उपक्रम. कित्याक गोंय हें शालांत मंडळ हें ल्हान शालांत मंडळ उत्तर प्रदेश शालांत मंडळ राजस्थान हे व्हडले व्हडले बलाढ राज्य पळयत जाल्यार पूण हें आमी मजल मारली तातूंतय मजत मारले आमी. आतां तशें तुमी सांगतात तशें की NCERTन मोठो व्हड उपक्रम करून हो सगळे 48 मंडळाचे पेपर तपासले. बरोबर. म्हणजे कशे क्वेश्चन पेपर कित्याक तुमी म्हजे बरोबर एग्री करतले आनी तुमी हाजेर उजवाड घाला राष्ट्रीय स्तराच्यो ज्यो पळय कॉम्पिटेटीव एग्जामी जाता हातून आमचे भुरगे फाटीं पडूं जायना. बरोबर न्ही. आतां जश्यो नीट सारक्यो परीक्षा आसता किंवा IIT JEE सारक्यो परीक्षा किंवा क्लेट सारक्यो परीक्षा आसता किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट हाजेर तुमी कितें म्हणटले. एक सांगता हे आतां हे सगळे विविध प्रकारचे परीक्षा जे आसा पळय हे परीक्षा कित्याक घेतले वता. बरोबर. मुळतः एकूच की सगळ्या शालांत मंडळाचो सिलेबस पाठ्यक्रम व्हेरी इम्पॉर्टंट हो बरोबर ना. तांकां खंय तरी एक कॉमन एंट्रन्स टेस्ट घेवन एका लेवलीचेर हाडपाचो प्रयत्न करता सद्या चालू आसा. आतां तांकां परखाच्या माध्यमातून हे सगळ्याची पारख जाल्ली आसा आनी तांकां सगळ्या एका लेवलीचेर हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुमी जशें म्हटलें पळय गोवा बोर्डाचे चेअरमन श्रीमान भगिरथ सर यांची खरीच तोखणाय करपाची. कारण तेंच्यांनी परखाचो वर्कशॉप कंडक्ट केलो मास्टर ट्रेनर काडून टिचरांक ट्रेन करपाक आनी क्वेश्चन बँक तयार केली आनी इतलेंच न्ही की डिजिटल क्वेश्चन बँक तयार करपाक सुरवात केली. यत्न चालू आसा. आतां एप्लिकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आतां तुमी आतां एग्री करतले आमचे पळोवपी जे घरा कडेन बसले तातूंत थोडे शिक्षकूय आसतले आनी तेय एग्री करतले की आमी जेन्ना प्रश्नपत्रिका काडटात सगळे आमी तातूंत नॉलेज अंडरस्टँडींग इतली सीमीत आसता. आतां हाजे फुडें 2च पॅरामिटर न्ही हे 6 पॅरामिटराचेर प्रश्न काडटले म्हणजे स्कील भुरग्याची एनालिसीस भुरग्याची एप्लिकेशन दाट तुमी सांगपाचो यत्न करतात. बरोबर. कितें आतां एक सांगपाचें पयलीं जे सीमीत आशिल्ले पळय क्वेश्चन कार्यकक्षा तेचे जे लिमिटेशन आसले पळय तेचे हे जे आसा पळय हे रुंदावल्ले आहा क्षेत्र रुंदावल्लें आसा. भुरग्याचे सर्वांगीण तत्वां घेवन की ताका कित्या कित्याचेर क्वेश्चन विचारपाक जाय हे सगळे गजाली भितर समावून एक परिपक्व प्रश्नपत्र बरोबर आनी तो समान दर्जाचे इतलेंच न्ही तेचे
डिव्हिजन ऑफ मार्क्स जाका म्हणटा विभाजन ऑफ विभागणी मार्कां अंकांची विभागणी अंकाची तपासणी ताका रुब्रीक बी तयार करप रुब्रीक टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक जालें टेक्निकल रुब्रीक म्हणजे त्या ह्या प्रश्नाच्या खंयच्या गजाली रिक्वायर आसा तेजूर खंयच्या 5 मार्काचो प्रश्न आसा त्या 2 मार्क कित्याक 1 मार्क कित्याक 3 मार्क कित्याक ते विभाजन कशें हे सगळ्या प्रकारचे त्या परखाच्या माध्यमांतसून युनिफॉर्मिटी येवपाक म्हणजे तुम्ही सांगपाचो यत्न करता की प्रमाणीकरण स्टँडर्डायझेशन जातले आणि बोर्डान तेजी सुरवात केल्ली ह्या बोर्डाच्या फाटीर थापय पडलेली आमच्या गोंयच्या शाळांत पडलं आतां वता आमचे कडेन खूब वेळ कमी आशिल्लो आमचे उलोवप खूब आहा ह्या संदर्भात पूण एक तुमी सांगा आमचे पळोवप्यांक न्हय आमी आतां सदां म्हणटा भुरग्यांक खेळा कमी खेळा आतां ह्या हातूंत खेळ म्हत्वाचो आसा तांचे रंगीत जे ड्रॉईंग करतात ते म्हत्वाचें आसा दुसरें म्हणल्यार हें जें पळय कौशल्य शिक्षण आतां आमचे मुखेलमंत्री सदां म्हणटा स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग बरोबर राष्ट्रीय पावंड्यार स्कील इंडिया पण हाजेर तुमी हें जें पळय स्कील एज्युकेशन जें आसा हें खंयच्या पावंड्या वयल्यान सुरवात जातली आनी हाजेरूच तुमी फुडें उलोवचें आतां स्कील आतां तुमी NSQF म्हणून जे आसा राष्ट्रीय नॅशनल लेवल नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हें जें आसा पळय हेची सुरवात आमचे कडल्यान 6th स्टँडर्ड पयलीं 9थांत जाताली हय पयलीं 9th आतां सद्या 9th आतां 6th जाता दिसता समग्र शिक्षा अभियान जें आसा पळय सगळें पळयता हय आनी सांगपाचें म्हणजे कितें स्कील एज्युकेशन आयज खूब गरजेचें आसा कारण मोर फोकस ऑन कौशल्य उदरगताची आतां कौशल्य उदरगत जाल्या उपरांत डेफिनेटली तो भुरगो जो आसा पळय हो खऱ्या दृश्टीन विकसीत भारत आतां कॉन्सेप्ट जो आसा आमचे भारताचे 2047 माननीय पंतप्रधान मंत्रींचो जो हो आसा कॉन्सेप्ट आसा पळय की ब्रीदवाक्य की 2047 विकसीत भारत तशेंच आमच्या कडेन गोव्यान आसा आमचे मुख्यमंत्री ताणें म्हणला 2037 म्हणला विकसित गोवा 2037 विकसित गोवा आता हे विकसित संभव कशे आसा तर विकसित संभव आसा अशेंच कुशल काळचे शिक्षण कुशळतायेचे जर दिले भुरग्याक जाल्यार डेफिनेटली मनशाक जेन्ना त्याच्या आवडीची गजाल करपाक मेळटा आनी आवडीचे शिक्षण जेन्ना भुरग्याक घेवपाक मेळटले डेफिनेटली आवडीचे असले म्हणजे ताका भितर इंट्रस्ट आसतलो तो आसा त्याच्या पेक्षा डबल करपाक सोदतलो आणि अशा प्रकारे शिक्षण वृद्धिंगत जातले म्हणजे निश्चित भारत देश हो विकसित देश जातलो ही तुम्ही आता ऑलमोस्ट मेसेज दिल्ले बरोबर आहा पूण तरी पूण वता 30 सेकंदा भितर एज अ टेक होम मेसेज कळ्ळें शिक्षण आता 5 वर्सां धोरण जाल्लें आहे हाजे फुडें तुमकां फुडले 5 वर्सां हो टप्पो कसो दिसता एक 5 वर्साच्या काळात खरें म्हणजे भारत देशाचे आसात पण आमचे गोवे आसा पळय हेंच्यांनी ती SCRT आसूं गोवा बोर्ड आसूं समग्र शिक्षा अभियान आसूं आणि हे जे आसा पळय समर्थ पोर्टल सगळे एकठांय करपाचे समर्थ पोर्टल जे आसा पळय समर्थ पोर्टलाचो मूळ उद्देश कितें आसा सगळे एकठांय इतलोच आसा की सगळ्यांक एकत्र डिजिटलायज करून सगळ्यांक दिवपाचें आसा लास्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय ही कुशळ काळच्या शिक्षणाक महत्व दिल्या कारणान ह्या शिक्षणान प्रत्येक भुरग्याक वाव मेळटलो त्याच्या रुची प्रमाणे फुडें वचपाक आणि रुची प्रमाणे फुडें गेल्या उपरांत विकसीत भारत विकसीत गोवा हे सकारात्मक दृष्टिकोन धरपाचो दृष्टिकोन आसा संजय सर तुम्ही हांगा आयले इतले विशय व्हडलो आसा वास्ट विशय आसा ताजेर तुमी उजवाड घालो बरेपैकी उजवाड घालो आनी आमचे पळोवपी जे आसा हे खिणाक आमकां पळयतात तांणी हे शिक्षणाक सपोर्ट करचे पालकांनी PTA सगळ्यांनी टिचर एडमिनिस्ट्रेशन आनी तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल वेळांतल्यान वेळ काडून तुमचे पणजी दूरदर्शनच्या वतीन आमी आभारी आसा धन्यवाद नमस्कार देव बरें करूं